नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोगाल सांगा की गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमच्या मुखार घेवन येवच्यो सगळे गोंयच्यो खबरी. आनी सद्याक जर गोंयांत एकूच गजाल सामकी जी गाजिल्ली आसा ती म्हणजे पयशे दिवन सरकारी नोकरी विकती घेवप. आनी एका फाटोफाट एक नवी नवी प्रकरणां उकडपाक येवपाक लागल्या. पयलीं फोंडे जाले, मागीर डिचोल जाले, मागीर वास्को जाले, काणकोण जाले, अशें करून वेगवेगळे हातूंतल्यान ह्यो प्रकरणां येवपाक लागल्यात. आनीक ह्या माध्यमांतल्यान आमी एक सदांच प्रश्न विचारतले ह्याच कार्यावळींतल्यान की संदीप परब जाणें 40 जाणां कडल्यान सुमार एक 3-4 कोटी रुपया एकठांय करून जॉब दिवपाक दिल्ले, ताका कित्याक अरेस्ट जायना म्हणून. आनीक गौरांग काल संदीप परबाक म्हाड्डोळ पुलिसांनी अरेस्ट केलो को एक्यूज म्हणून. आनी आज आमचे WRD मिनिस्टर आहात सुभाष शिरोडकर तांणी एक स्टेटमेंट केला की अशे जे कोण इनवॉल्व आसात सरकारी नोकर तांकां तांचेर कडक कारवाय जातली अशे तरेन ताणें स्टेटमेंट केल्लो आसा. आनीक मेन म्हणजे हें सगळें जर पळयलें जाल्यार सरकारी जे नोकर आसात तेच हातूंत चड इनवॉल्व आसात अशें दिसपाक लागला. बरोबर तुजें. आनीक अशें हाजे पयलीं विजय सरदेसायान सांगिल्लें की जे एक्सटेन्शनाचेर आसात म्हणजे ताजें म्हणपाचें हें आशिल्लें की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हें ताणें उतर घालना. हेड ऑफ द स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जांकां परत परत एक्सटेन्शन दीत आसात तांकां तांच्या हातांतल्यान हे सगळे जॉब स्कॅम जाता हें ताणें सांगिल्लें. तातूंतलो एक संदीप परब ही हें. आतां ह्या हातूंत भितर संदीप परबाल्या हातूंत भितर कशें आसा, संदीप परबाची आतां न्ही एक 6 म्हयने 7 म्हयने पयलीं खंय आतां खबर मेळटा ते भशेन ताका कळिल्लें की ताच्यान ते पयशे दिवपाक जायनात. लोक ताचे फाटल्यान लागिल्ले. ताजें ऑफिस ताणें एक्चुअली खंय वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक सुद्दां केलो आपल्या डिपार्टमेंटांतल्यान. म्हणजे आपूण सुट्टलो ह्या हातूंतल्यान. ते जे कोण इंजिनियरान ताका पयसो दिल्लो तांणी ताका आडावन दवरलो तूं वॉलंटरी घेनाका कशे भशेन प्रेशर घालून. सो हें कितें आयज आनी कालची न्ही, हे 6-7 म्हयने जावं वर्सभर पयलीं साकून ताका खबर आशिल्लें की आपल्याले पयशे जे आपणे दिल्ले आसात ते बुडल्यात म्हणून. ते आतां सगळे वयर आयले. आनीक गजाल काल परत फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर एक आनीक नवी केस अशी जाल्या. एक धवळेच्या एका शिक्षकान जवळपास एक 7-8 जाणां कडल्यान 40 लाख रुपया घेवन ताणें अशेंच की नोकरी दिता, सरकारी नोकरी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक नोकरी दिता अशें म्हणून एक काल रजिस्टर जाल्ली आसा. ही जाली. परत वास्को आनीक एक बायलेक अशेंच करून 2 जाणांनी नागयल्या एक 4.5 लाखांक हें करता म्हण पयशे दिता म्हणून. सो हे जर पयलीं व्याप्ती दिसान दिसा एक नवे हे बडवे आसा. हांवें पयलीं साकून सांगतालें की इतलेच हाजेर ना म्हण. बरी भितर वचपाक आसा, फक्त खणपाक जाय. खणटा तितली ती भितर वचत रावतली, खणटा तितली भितर आनी बरें नांवां येतलीं. खूब जाणांनी अशें घेतिल्ले आसात. थोडे अजून लिपून रावल्यात. लिपून म्हळ्यार ओग्गी आसात तोंड धापून की आपल्याक आनी ती लज नाका, आपल्याक गेल्यात हें गेल्यात तें. अशें आयकूं येता की थोड्यांनी स्टॅम्प पेपराचेर बरोवन सुद्दां दिल्लें आसा. अश्यो केसी आसात. आतां एक एक केस करून येतात. मडगांव अशी खारेबंदारे जाल्ले आसा, तुका सांगे सायडीक जाल्ले आसा. अशें करून प्रत्येक गांवांनी तुका हेच हातूंत भितर एक हातूंत भितर आमच्या कोर्टाक एक आमचो बेला खातीर एक अर्ज आयिल्लो. तातूंत भितर जे जो कोण एक्यूज आसा ताज्या वकिलान न्यायालयाक सामकें मुखार सांगलें की पुलीस म्हणटात की आमकां जे पयशे कोणाक दिले ते रिकवर करपाक जाय. सो ताणें तागेले त्या वकिलान न्यायालयाक सांगलें आपूण सांगता कोणा कडेन दिल्यात ते, तुमी ताका हाडून ताची चवकशी करतले काय म्हणून. मागीर तो एकलो मंत्र्याचे तागेलो रोख आशिल्लो. सो आतां हे इतले लावले ते प्रमाणे आतां कोर्टाक एक्यूज सांगपाक लागले म्हणजे सांगपाची तयारेक आसात जाय जाल्यार आमी सांगतात खंयच्या मंत्र्यान घेतल्या म्हणून. आतां काल एक ऑडियो असो आवट जाला. सो अशें हें जें आसा न्ही, आतां तो ऑडियो आवट केला, कोणी नांव घेवपाक शकतात, खरें थंय पावल्या काय कितें तें खबर ना. पूण हें अशी जे आतां ते कशें आसा ऑडियो आवट केला हो कोणाचेर तरी राजकीय आपली पोळी भाजपाक लागून जावं आनी कितें आसतलें तातूंत. आनी अशी ऑडियो काडप आनी ताची ऑथेंटिसिटी कितें. आतां हें प्रकरण वेगळें, तूं सांग तें प्रकरण वेगळें. जें आरोपीच्या आदोगादान सांगलें की आपूण नांव सांगता पुलिसाच्या हाजे प्रमाणे. सो ताणें आपले क्लायंटाक डिफेंड करपाक केलो आनी ताका कोणाक दिल्या ताका सांगूनय दिलें आसतलें. सो कशें जाता मेन म्हणजे जॉब करता आसतना कोण वता आनी आपूण मंत्र्याचो लागींचो म्हणटा. सो तुकाय दिसता आपल्याक जॉब मेळटा बाबा, आपल्याक फुडलीं 20 वर्सां सेक्युअर गव्हर्मेंट जॉब मेळप म्हणल्यार. जर तो लागता 20 ते 30 वर्सां तो गव्हर्मेंट जॉबाक उरता ती सेक्युअर जातली, कांयच टेन्शन ना. सो हांव काडटा आनी ते आनी खंय इन्वेस्ट धंदो करचे परस ते रिस्क ना. सो एक मंत्र्याचो क्लोज कितें करता. आतां हांवें समज मंत्र्याचो क्लोज हांव सांगता अरे म्हाका म्हजे कडेन आसा हांव जॉब दिता तुका, ताका दिवची पडटलें. मागीर ते कशें लागल्यार लागली लॉटरी अशी.
पंगड तातूंत भितर तो व्हिडिओ तूं म्हणटा तातूंत भितर म्हणटा की 8 लाख दिवपाक जाय तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा तुका जाल्यार आनी चड घे म्हणटा. आतां अशे ऑडियो येवप आनी तें विचलीत करप दुसऱ्याची डायवर्शन करप ताचे परस फोकस मेन म्हणटा तो आसपाक जाय हे केसीचेर कोण कोण भितर आसात तांकां धरपाचें. ना आनी एक हातूंत भितर आतां एक नवो ट्रेंड जावपाक लागला की सर्वसामान्य सगळ्या लोकांक दिसपाक लागला पयशे दिले बगर सरकारी नोकरी मेळना हो एक आतां ट्रेंड जावपाक लागला. म्हाका हांव एक आदवोगादा कडेन वयतालो आदवोगाद सांगता म्हाका की म्हणटा तो व्हडले व्हडल्याचे न्ही एकलो म्हणटा तो सारको डेली वेज वर्कर ताका म्हणजे प्रत्येक दिसाक तो सांगता आज बाबा आपल्याक कितें काम मेळटलें अशें म्हणपी एकलो हो ताणें आपल्याल्या चल्याक नोकरी मेळपाक जाय म्हूण कोणाक 2 लाख दिले तो बुडले ताका 2 लाख बुडले आनी ते दिले कोणाक आपल्याच बापोल भावाक दिले. बापोल भाव हें करता म्हणून बापोल भावान मागीर दुसऱ्याक हें केलें असले म्हणल्यार सामकें इवन ल्हान आजवेल्या बसून सामकें हातूंत भितर नागयिल्ले आसात. हय म्हणजे तांकां हांव तुका सांगलें तशें की लोकांक दिसता की सरकारी नोकरी म्हणल्यार फुडलीं 30 वर्सांचे आपल्याले डिपॉझीट सुशेगाद आपूण ते कामाक वतलो कांयच ना पगाराचो टायमार टायम पगार येतलो. सो हाका हो पयशे काडून खंय जरी इन्वेस्ट करचो आनी धंदो करत तो बुडत धंदो ताचे परस हे दिवन एक सरकारी नोकरी लागून आपूण आपल्याले फ्युचर सेफ आनी त्रास कसलेच ना कांयच तुका कटकट ना सुशेगाद सामको सकाळीं आयलो 9 तूं यो 9:10 यो 11 यो कांय पडून गेल्लें ना कोणाक अशी हे परिस्थिती. ताका लागून हे सगळे लोक कितें आसा तें काडून दिवन कोणाक एकदांची सरकारी नोकरी मेळ्ळ्यार पुरो म्हणटात. आनी तूं सांगता तशें बरोबर आसा ट्रेंड आतां तो जाल्लो आसा की पयशे दिवन सरकारी नोकरी घेवया आनी सुशेगाद रावया लोक दिवपाकय रेडी आसात कितले मागता तितले. आमी एक आनीक प्रकरण ह्याच आमच्या कार्यावळींतल्यान मांडून धरिल्लें म्हणटा तें आमचे कुणाल रायकर हाजे जो अपहरणाचो प्रयत्न जालो ताजेर ते वेगवेगळे पयलीं ते रुबेन वेर्णेकर म्हणटा तें नांव आयलें आतां आनीक कोण तरी नांव मुखार आयलां आनी काल मडगांव पुलिसांनी एक हाजें स्केच हें केलां आउट केलां आनी लुकआउट नोटीस हें केल्ली आसा धाडिल्ली आसा. सो ह्या हातूंत जे कुणाल रायकर जे अपहरण प्रकरण आहा तातूंत पुलीस ज्या गंभीरतेन तपास करपाक जाय तशें करतात काय ना. एक्चुअली जर सगळे मडगांव पुलिसाचें जर तूं वर्कींग पळयलें जाल्यार ते गंभीरच ना अशें दिसून येता. खंयचेंय प्रकरण आसता मागीर फाटल्या दिसांनी जाल्ली चोरी आसूं हांगा तुजी गाडी फोडिल्ली कितलेच आसात आख्या जे 7-8 घरांक फोडपाक आजच हांवें ते विचारलें तेन्ना तांकां सांगलें की ते म्हणटात आमी कंप्लेन दिली ती रजिस्टर केल्या काय अजून खबर ना पळयता म्हणटा म्हणटे. मागीर कुणाल रायकराचें आसूं अशीच एक नावेली एक अमेरिकन रजिस्टर करनाशिल्ली म्हाजे कडेन आमचे प्रसार माध्यमांनी आनी ताजे फॉलोवर इंस्टाग्रामाचेर भरपूर आशिल्ले ताणें व्हिडिओ काडलो आनी परतो एकदां घालो मडगांव पुलीस केस रजिस्टर करून मागीर ती 2 दिसांनी केस रजिस्टर जाली तिजी काय अजून पर्यंत पत्तो लागलो ना कितें तरी जावपा तें. जर ते वेर्णेकरांनी फटयलो जाल्यार तांचेर तरी केस बूक जावपाक जाय आशिल्ली जावं हाजी शोध घेवपाक पुलीस खंय तरी कमी पडटात हें एक आसा. एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार आमी पयलीं हो प्रश्न हाजेर चर्चा केल्ली की पुलिसांक एक तर ट्रेनींग मेळपाक जाय किंवा तांकां सारकें तांची कामां कितें हें तांकां कळपाक जाय अशें दिसता. कारण तुवें परत आमचे जर म्युनिसिपालिटीचो हो जर पळयलो योगेश शेटकार तोय इतलो तो कोण जणू काय हो जाल्ल्या भशेन आमचो चार्ल्स सुगराज जाल्ल्या भशेन पुलीस सोदतात ताका तो सोदतात ते सोदतात आनी म्युनिसिपालिटी ताका घेवन बसले. आतां म्युनिसिपालिटी कितें म्हणटा आमी ताजे सगळे डिटेल्स सोदतात म्हणटा. पुलीस सोदतात ते वेगळे तो सस्पेन्शनाचे आसा सस्पेन्शनाक तो म्युनिसिपालिटी एटेंड जायना. आतां म्हाका दिसता 4 म्हयने जाले तो म्युनिसिपालिटी एटेंड जायना आनी म्युनिसिपालिटीन ताका तसो दवरला टर्मिनेट करनासतना आनी पगार म्हणटा आमी हॉल्ट करून दवरता गेलो. सो आमी म्हणटा तागे डिटेल घेतात कितले PF कितली उरलां कितें आमची 13 लाख रिकवर जावपाक तुमची ती जायना म्हणल्यार तुमी ताका तशेंच दवरतले ताका एक तर टर्मिनेट करात. सो ताका मुखारली एक्शन कितें घेवन येता कोर्टां वचताले वचनी तो मेळटलो तरी खंय येवन तरी ताकाय सोदपाक मेळना मडगांव पुलिसांक आनी कुणाल रायकराल्या कोण आयिल्ले किंवा कोण हाडिल्ले तांकांय ते सोदपाक फेल जाले. आतां स्केच आउट केलो म्हणटा तो एकट्यालो तरीकय उरतात 2 जाणां भितरले एकट्यान म्हणटा ते मास्क घाल्ले आनी ती मॅगझीन जी आसा पळय जी पडली म्हणटा थंय ती तो कुणाल अशें आयकूं येता की तो घेवन आयला. सो ताका पयलीं डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्साचे अंडर ताजी पयलीं इन्क्वायरी जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना अजून पर्यंत. एकंदरीत हें प्रकरण जर आसा आतां फाल्यां बुधवाराक 2 आठवडे जातले. 2 आठवडे आतां मडगांव पुलीस करतात कितें. बरोबर तूं एक पळयलां की आमी जेन्ना साश्टीकाराक जो विशय आमी काडटात ताजे फाटल्यान म्हाका दिसता पुलिसांक जाग येता. कन्हैया कुमाराच्या आमी साश्टीकाराक काडिल्लो ताज्या फाटल्यान पयशे जाली. आमचो आतां संदीप परबाचे आमी साश्टीकाराकच तो लावन धरिल्लो संदीप परबाक अरेस्ट केलो ताज्या फाटल्यान आतां आमी सांगतात आतां म्हणटात कुणाल रायकराक आमी अजुनूय तें नांव
सगळ्याक नांव कोण सस्पेक्ट आसपाक शकता तो खबर आसा, पूण तरी आसतना अजुनूय पुलीस ते हें करना. सो ह्या हातूंतल्यान आतां परतूय अशें साश्टीकारांतल्यान एक 4-5 हें जातकीर ताका धरतले अशें हें दिसता काय म्हणटा. आतां पळोवया पुलिसां कित्याक लागून आतां पुलिसाची हें म्हाका दिसता मजबुरी जाल्या की एक तर तांकां कोण तरी सांगता जावं तांचेर प्रेशर खंयच्यान आसतलो, ना जाल्यार एक सिंपल केस आशिल्ली. आतां तुमचे कडेन पयलीं भशेन ना, CCTV आसा, बाकीची टॅक्निकल सर्वेलन्स आसा, ताका तुमी रावंड अप जर केलो, तुमी रुबेना जसो हाडलो बसयलो, तुमी रुबेनाचें इंट्रोगेशन केलें आनी तशें तुमी कुणालाचें करचें आनी थंयच्यान तुका एक 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 सिक्वेन्स लावपाक मेळटलें. अर्द्याचेर पाविल्ले आतां मुखार कित्याक लागून लेट जाता हेंय कळना. जर तुमच्यान जायना जाल्यार ती जर क्रायम ब्रांचा काडून दिवची, ना जाल्यार आनी कोणाकय काडून दिवची. म्हणजे आमच्यांनी जायना, तुमीच सरेंडर दियात ताचे पयलीं. 2 आठवडे तुमी आतां एक अपहरणाची हें केल्लें फेल जाल्लो हांवें हें सोदपाक तुमी जाय आनी अपहरण जाल्लें जाल्यार तुमी कितें करून सोदता आशिल्लें, हो म्हजो प्रश्न सिंपल. सो हे जर एकूणच जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटात ते की गोंयांक जे पुलिसींग चल्लां, ज्या तरेन पुलिसींग चल्लां त्या पयल्यार भिवपाची खरंच गरज आसा गोंयकारांक. गरज आसा. कारण पुलिसूच जर अशें करून जर शिथील रावले किंवा जर आरोपी मेरेन पावपाक तांकां जायना तांच्यांनी, जाल्यार सामान्य लोकांनी कितें करपाचें हो प्रश्न आसा. आनी हो म्हाका दिसता हाजींतल्यान गंभीर प्रश्न आनी खंय नासतलो. सो ह्या हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. एक म्हणटा ते कमीत कमी लोकांची काकूट तरी करून पुलिसांनी ह्या असल्या केसी मुखार केसीक आपले सोडोवपाचो प्रयत्न करता. बाकीचे अंडर एकाद्यांचेर प्रेशर आसतलो, पण आनी कितें आसतलो, पूण तरी आसतना एक कर्तव्य आपल्यालें ते जाणून घेवन काम करपाचें आसता. हाजी जाणीव पुलिसान दवरची आनीक आपलें काम करचें. तें मागतात आनी हांगा चर्चा थांबयतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.